नमस्कार येवकार हांव वेदिका बेहरे आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। सगळ्यान पयली आयच्या दिसाची म्हणजेच जागतिक युवक दिसाची तुमकां हुनहुनीत परबी। आयज आमच्या मदीं आसा सदांच आमकां युवकांक प्रोत्साहन दिवपी नंदन कुंकळकर सर। सर तुमकां येवकार। नमस्कार। आयज आमी युवक दिनाच्या निमित्त सरा वांगडा कांय चर्चा करतली। सर तुम्ही सदांच कल्चरल फिल्डाक म्हणजे सांस्कृतिक क्षेत्राक फुडें काडपाक सदांच तुमचो हातभार आसा। ही तुमकां प्रेरणा एज अ युवक म्हणून केन्नाच्यान मेळ्ळी? प्रेरणा सांगचे म्हणल्यार म्हाका सांगा दिसता की तुमी जाणा जेन्ना एक भुरगो गांवांत जेन्ना जल्माक येता आनी तेजी जेन्ना वाड जाता तेन्नाच गांवांत असो एक एनवायरमेंट आसा जेतून तुमकां सगळे सण साजरे करता ते दिसता, परब साजरी करता दिसता, उत्सव जे आसता देवळांनी ते साजरे करता ते दिसता। आनी अशे एनवायरमेंटान जेन्ना एक भुरगो वाड येता तेन्ना ते कलेचो कल्चराचो आवड ऑटोमॅटीक ते भुरग्या भितर येता। आनी म्हाजी वाड एक गांवांत जाल्ल्या कारणान म्हाका हे सगळे कलेच्या सांस्कृतीक जे जाता गांवांनी तेजी आवड आशिल्ली ल्हानपणाच्यानूच। आनी म्हाका ल्हानपणाच्यान वाजोवपाक खूब आवडटा। आनी जेन्ना देवळांनी बीन जेन्ना आरती जाता तेन्ना हांव अक्षरशा प्रॅक्टीस करतालो। जेन्ना अडेच वरां तेंच्या वांगडा बसून तेंचे कडल्यान खूब कितें शिकून घेतालो। आनी घरानूय जशें की ल्हानपणाच्यान पप्पा जो आसा तो फोकान दुसऱ्या ग्रुपाक पार्टिसिपेट जातालो, सो तेन्नाच्यान तेका पळोवन तेजें एक इन्स्पिरेशन घेवन ह्या फिल्डान हांव भितर सरलो आनी तेन्नाच्यान ह्या फिल्डान हांव काम करता आनी हांव पार्टिसिपेटूय बीन जाता। हां, म्हळ्यार तुमकां खंयचें वाद्य वाजोवपाची चड उमेद? ल्हान आसतनाच्यान म्हाका घुमट हें खूब आवडटालें, पूण जशें हांव मातसो व्हडलो जायत गेलो आनी जेन्ना धोल गळ्याक घालपाची जेन्ना शक्त येयली तेन्नाच्यान म्हाका धोल वाजोवपाक खूब आवडटा। धोल वाजोवपाक आवडटा कारण तेजी जी घुमी आसा आनी तो गळ्याक घालतकीर जो एक झेत येता तो खूब उमेद दिता आनी तो वाजयता आसतना एक वेगळोच खंयचो तरी एक उमेद आपल्या भितर येता। म्हाका धोल वाजोवपाक पयलुच्यान आतां खूब आवडटा। बरी गजाल। आनी म्हाका सांगात प्रत्येक क्षेत्रांत खंयचेंय क्षेत्र आसूं, शिक्षण आसूं नाल्यार खेळ आसूं, खंयचेंय क्षेत्र आसूं, थंय जर युवक फुडें सरत जाल्यार तो कितलो अफेक्टीव किंवा कितली इफेक्ट ताचो त्या क्षेत्रांत जावं शकता? पळय, आतां आमी म्हणटा की कसली गजाल मुखार सरो जाय जाल्यार ती तरणाट्यान आपल्या खांदार मारपाक जाय। आतां तरणाटो सुद्दां असो आसा की आतां तरणाट्या मदीं रावतकीर कळटा की तरणाटो तेन्नाच फुडें सरता जेन्ना कसलोय विशय आसा तो तांकां तुमी पटोवन दिता। जर तुमी तरणाट्याक सांगलें जावं खंयच्या भुरग्याक सांगलें ही गजाल कर जाल्यार तो केन्नाच करचो ना, कारण ताका तो विशयच पटोवन तूं दिना जाल्यार तो केन्नाच ते गजालीक फुडें सरचो ना। आयज तरणाट्या बाबतींत आमी पळयता की तरणाटो जर मुखार पावल मारतलो जाल्यार जे जाणटे कोण आसा, जे जाणकार आसा तेंच्यांनी प्रत्येक जी गजाल आसा जे तरणाट्यान करपाक जाय ती तेणी पटोवन दिवपाक जाय, जाल्यार तो तरणाटो ती गजाल करपाक खंयच फाटीं सरना। मागीर ती खेळा बाबतींत आसूं, शिक्षणाचे बाबतींत आसूं, कलेचे बाबतींत आसूं जाल्यार खंयच्याय बाबतींत आसूं, तरणाट्याक जर मुखार काडटलो जाल्यार ती गजाल पटोवन दिवपाची, कसली गजाल ताका आवडटा ना आवडटा ती समजून दिवपाची खूब गरज आसा। आनी जर कसलेय जर आतांचे विशय सुद्दां हाजे मुखार व्हरतलो जाल्यार तरणाट्याची ही खूब आजकाल गरज आसा। म्हणल्यार युवक फुडें सरपाच्या फाटल्यान जाणटो हो जायच। हय, पळय कशें आसा, आयज आमी कले बाबतींत सुद्दां उलयता जाल्यार आमी जाणा की ही जी कला हे जे संस्कार आसा ते सगळे जाणट्यांनी करून दवरलेले आसा। आयज तुमी गांवांनी पळयता की खुबश्यो गजाली आमकां मेळटात, नाच लोकनाच पळयतात आमी, जावं खुबश्यो गजाली अश्यो मेळटा ती गजाल आमकां जाणट्यानूच करून दवरलेली आसा, पूण जाणट्या कडल्यान ती तरणाट्या कडेन कशी पावता हें खूब गरजेचें आसा। सारको विशय जर तरणाट्या कडेन पावलो जाल्यार तो तरणाटो मुखार ती गजाल यूथ म्हणून आमी म्हणटा मुखार ती गजाल घेवन वचपाक शकता। जाणटेल्यान शिकवण ही सामकी गरजेची आसात, ते कसले बाबतींत आसूं। जाणटेलो जो पर्यंत आपलें शिक्षण आपल्या कडेन जें कितें आसा तें दुसऱ्याक
दिना, तरणाट्या कडेन ती खानार दिना, तो पर्यंत तो फुडें मुखार काय ती व्हरपाक शकना. सो हय, हांव म्हाज्या हिसपान जाणटेल्याचो जो रोल आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्हणल्यार जाणट्यांची शिकवण आणि युवकांचो आवाज अशें हें चलतलें. हय, अशेंच चलतलें. कारण जो पर्यंत आतां हांव सुद्दां आसा, म्हाका जो पर्यंत खंय तरी एक कोणा कडल्यान शिक्षण मेळना, हांव कोणा कडल्यान शिकना, तो पर्यंत हांव ती गजाल मुखार व्हरपाक शकना. कारण मनीस जेन्ना शिकता तेन्ना तेजेर आनी अभ्यास करून ती मुखार व्हरप ही तेका शक्य जाता. सो हय, जाणटेल्याची जशें तुमी म्हणलें, जाणटेले आनी यूथ हे दोनूय एक कॉम्बिनेशन असप खूब गरजेचें. सर, तुम्ही म्हाका सांगात, तुम्ही काय वर्सां पयलीं उर्बा सारको इव्हेंट तुम्ही ऑर्गनायज केलो, त्या फाटली एम कितें? एक गजाल तुमकां सांगपाक सोदता. हो इव्हेंट आमी सुरवात केल्यार 9 वर्सां जालीं. तेजे पयलीं हांव एक ग्रुपाक शिकयतालो. आनी मुद्दम यूथ डे खातीर हांव सांगपाक सोदता. एका ग्रुपाक हांव शिकयतालो आनी शिकयता आसतना कशें आसता की तुमी जाणा, गांवगिऱ्या वाठारांत सगळेच भुरगे बरे आसतना थोडे व्यसनूय करता. सो 1-2 भुरगे ते ग्रुपाचे अशे आशिल्ले की तांकां एक सर्टन टायम जालो म्हणटकीर तांकां वचपाक जाय आसतालें. सो जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना एक 5-6 दीस आमी पळयले की ते भुरगे वयताले, कितें कारणां सांगून वयताले. मागीर भाटलेच भुरगे सांगताले ना ते अशें अशें आसा. पण आमी पळयलें की एक 10-12 दीस जातकीर सगळ्याच्यान पयलू प्रॅक्टिसेक येवपी ते भुरगे आशिल्ले आनी सगळ्याच्यान लास्ट वचपाक घरा ते भुरगे आशिल्ले. सो हेजे वयल्यान कळटा की जेन्ना तूं एक तरणाट्याक शिकयता जावं कितें आसा आनी जेन्ना तो भुरगो कले कडेन एटॅच जाता तेन्ना ते कले कडल्यान नातें तोडप ताका खूब डिफिकल्ट जाता. सो आमी पळयता की कले कडेन आसल्या कारणान तो वायट व्यसनाक वचूंक शकना. ही एक गजाल आशिल्ली. आनी दुसरी गजाल हांव मुद्दम सांगपाक सोदता. आयज आमी पळयता इतल्यो घुमट आरती जाता. घुमट आरती गांवांनी जाता. घुमट आरती आयज आमचे मदीं आसा ते तुमी कारण तुमी खबर आसतली काय ना म्हाका खबर ना की ही घुमट आरती आयज आमचे मदीं आसा फक्त आनी फक्त सर्ती खातीर. कॉम्पिटिशन्स जाता म्हणून ही घुमट आरती आमचे मदीं आसा जाल्यार ही केन्नाच लुप्त जावपाची. आतां जर तर कलेचे आमी म्हणटा जर ते मुखार वचपाक जाय जाल्यार कॉम्पिटिशन जावप हें खूब गरजेचें. कॉम्पिटिशन जाल्ल्या कारणान भुरगे जे आसा ते जाणटेल्या कडल्यान शिकता आनी ती शिकवण आपले पर्यंत कशी घेवन ते मुखार व्हरता आनी सिरियसली शिकता. फक्त शिकोवन उरना, कारण तांकां कॉम्पीट करपाचें आसता दुसऱ्या ग्रुपा कडेन. आयज आमी हांव मुद्दम कित्याक म्हणटा, घुमट आरती जर कॉम्पिटिशन एक 3 वर्सांचो बॅन घातलो जाल्यार हांव तुमकां 110% सांगूंक शकता जे इतले ग्रूप आतां आमचे मदीं आसा ते सगळे घुमट आरती ग्रूप बंद जातले. एक गजाल. आनी दुसरी गजाल, जे गांवांनी सुद्दां आतां वाजयता चतुर्थीक ते सुद्दां घुमट आरती जे ग्रूप आसा ते बंद जातले. वाजप घरांनी वाजयता ते बंद जातले. सो इतलोच एक विशय आशिल्लो की जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो जो हांव युवा महोत्सवाक पार्टिसिपेट जाता तो कॉन्सेप्ट घेवन जर तर यूथ वायट व्यसना कडेन वचपाक नाका आनी ही कल्चरल आमची जी हेरिटेज आसा, आमी सांस्कृतीक कल्चर म्हणटा तो मुखार व्हरपाक जाय, दोन्ही कॉम्बिनेशन करप खूब गरजेचें आशिल्लें. तो एक विचार घेवन आमच्या गांवांत हरशीं कांय जायना म्हणून असो एक महोत्सव जावचो गांवांत हो एक तकलेन धरून हो उर्बा स्टार्ट केल्लो. आनी हो आतां तुमी म्हणटले की लोकांक कितें दिसता की महोत्सव म्हणटा की 2 दिसांची फक्त बोवाळ येवन थंय मजा करता वयता. ना, हांव प्रावडली सांगपाक सोदतां, जेन्ना आमी हो इव्हेंट सुरवात केलो तेन्ना आमी खुबशीं कॉम्पिटिशनां केली, पूण एक 2 कॉम्पिटिशनां मुद्दम सांगूंक सोदतलो की जत शिगम्यांक जावपी जत. आयज आमी पळयता उर्बाचे माटवान, उर्बाचे स्टेजीर भुरगे जती नाचता. शिगम्याचे जती खूब कडेन ना जाल्ल्यो आसा, पूण खुबशे ग्रूप नवे रेडी जाल्या ह्या कॉम्पिटिशना खातीर की ते थंय येवन नाचता. चली भुरगीं आयज खूब कडेन होवयो म्हणपाक वयता. लग्नाक ज्यो होवयो जाता त्यो खूब कडेन ना जायत आसा, पूण उर्बाच्या माटवान तयार जाल्ली हे 2 कॉम्पिटिशनाक लागून खुबशे जाण जती म्हणटा आनी तशेंच खुबशे ग्रूप जे आसा ते होवयो म्हणपाक खुबश्या जाणांगेर वयता आनी तिका मुद्दम जावन आपयता. सो हो एक विशय आशिल्लो की हे 2 विशय घेवन मुखार वयतले आनी देवाचे कृपेन श्री शांतादुर्गेच्या सासायेन त्या 8-9 वर्सां कंप्लीट जाता आनी ह्या वर्सा 10वें वर्साक आमी पांय दवरता आनी ज्यो उर्बाच्यो डेट्स आसा त्यो रोखड्योच तुमकां कळटल्यो ह्या वर्सा. सर, म्हाका एक प्रश्न पडटा तो म्हणल्यार असो की आयज युवक जसो वेस्टर्न कल्चरा कडेन वळटा तसोच आमचे जे कल्चर आसा तेच्या कडेन तितलोच फोकस दवरून आसा काय? पळयात कशें आसा, तुमी
म्हाका प्रामाणीकपणान विचारता जाल्यार खरें सांगपाक म्हणल्यार हांव आजून सनबर्नाक वचना. आजून इतलीं वर्सां जालीं सनबर्न गोंयांत जाता, सनबर्नाचो क्रेज भुरग्यांक आसा, सनबर्नाक वचना. कित्याक वचना की म्हाजें नातें इतलें असले कल्चरल हेजे कडेन आसा की म्हाका तेजे तकलेन सुद्दां येना की बाबा वचप काय ना वचप, नाका वचपाक जावना अशें तकलेन सुद्दां येना. पूण हांव म्हणटा कितें सांग, तुमी म्हणलें की आजुनी नातें आसा. पळय कशें आसा, हांव पयलींच्यान तेंच म्हणटा, जर तर अशे महोत्सव गोंयांत फक्त 1-2 महोत्सव जावन उपयोग ना, अशे खुबशे महोत्सव खुबशे जाणांनी आयोजीत करपाक जाय. ते आयोजीत केल्ले कारणान तेजी प्रॅक्टिसे खातीर भुरगो अक्षरशः 3 म्हयने तेजी प्रॅक्टीस करपाक लागता. धरून चलात तुमी एक 3-4 महोत्सव जाता जाल्यार तो गॅप सोडून जाता. हेजी कॉम्पिटिशन वेगळी आसता, तेजी कॉम्पिटिशन वेगळी आसता. ते खातीर हांव म्हणूंक शकता की 6-7 म्हयने यूथ तितूनूच इनवॉल्व जावन उरता. सो तशें जावन उरले कारणान आतांय खुबशे यूथ हांव म्हणटा की आजुनी आमची पाळां धरून आसात. थोडे भुरगे आसतले जे तांकां तें वेस्टर्न कल्चर आवडटा, पूण जर महोत्सव वाडले जाल्यार खुबशे यूथ वर्सभर त्या महोत्सवा खातीर आमची संस्कृताय कितें आसा तितून बांदून उरतले. आनी हें खूब गरजेचें आसा की तितून अशे महोत्सव जावचे आनी ते यूथ जे आसा ते वेस्टर्न कल्चरा कडेन ना वयता आमचेच मदीं आमची जी पाळां आसा तीच घेवन घटमूट रावचे. सारकें तुमचें. आनी सर, यूथ लिडर म्हणून तुमी खूब पयलींच्यान काम करता, त्या बद्दल तुमकां एक फीडबॅक कितें मेळ्ळा? पळय फीडबॅक आनी एक तुमकां सांगपाचें उरलां. आतां फीडबॅका खातीर तुमकां मुद्दम सांगता. तुमी जशें म्हणलें की महोत्सवा बाबतींत तुमकां हांव मातशें फुडार सांगता. आतां महोत्सव आमी करतात, हे महोत्सवात करता तेंकां आमचे एक विशय आसता की बाबा कितें भुरगो जो आसा तो वायट व्यसना कडेन वयचो न्ही, कले बाबतींत उरचो. आयज तुमकां हांव इतलें सांगूंक सोदता की उर्बाक आमकां 1200 सुमार पार्टिसिपंट्स मेळटा. ते 1200 पार्टिसिपंटांतले जर 20 जर आमकां मेळ्ळे, कळ्ळें न्ही, जे व्यसन पयस रावन कले बाबतींत सिरियस जातले, जाल्यार हांव तुमकां म्हणटा की अशे 20 जाण आमकां वर्सान वर्स मेळटा. आतां तुमी म्हणटले की हांव कशें 20 जाण मेळटा, ही फकाणां जस्ट सांगपाक जाय म्हणून सांगता. पूण हांव तुमकां सांगपाक सोदता, हे 20 जाण ती थंय पयस रावन हे कले बाबतींत लागीं रावता तेच 20 जाण जे वर्सान वर्स घुमट आरती ग्रूप करता नवे, तेच 20 जाण जे वर्सान वर्स फोक डान्स ग्रूप करता नवे, तेच 20 जाण तितूंतले जे असले कल्चरल ग्रुप्स इव्हेंटान जे लिडर्स आसता. एक तूं लिडर जालो म्हणटकीर अशें आसना की बाबा तूं सगळें काडून दुसऱ्याचेर घालपाक सोदता. लिडर आसल्या कारणान तुका सगळ्यो गजाली तकलेर घेवच्योच पडटा. आनी जेन्ना तूं सगळ्यो गजाली तकलेर घेता तेन्ना ताचो व्याप आसा तो खूब वाडटा. सो तो व्याप कसो तरेन तूं सांबाळटलो हे विचारानूच तूं अर्दो जीव तुजो काबार जाता. सो ते खातीर हांव म्हणटा की अशे जे महोत्सव जातले, अशे जे थोडेशे भुरगे, तूं हजारांनी भुरगे पार्टिसिपेट जाले म्हणून हजारूय भुरगे सिरियस रावतले अशें ना, पूण जे 20 जाण मेळटा आमकां ह्या महोत्सवाच्यान ते खूब बऱ्याक पावता. ते लिडर्स जाता आनी ते लिडर्स हांगा लिडर्स जाल्ल्या कारणान ते जे 20-50 भुरग्यांक सांबाळूंक शकता. ते आपल्या लायफाचे जे थोडी डिसिजनां आसता ती सहजपणान ते पेलूंक शकता, कारण हांगासर क्रावड व्हडलो आसता, सगळ्याचे विचार एकठांय हाडून ते काम करता. सांस्कृतिक क्षेत्र हे व्हड आसा, म्हळ्यार त्याची जी पाळामुळां आसा ती सगळीकडे पसरलेली आसा. आणि त्या फिल्डान, त्या क्षेत्रान तुमी पयलींच्यान काम करता, ते फुडें व्हरपाक तुमी सदांच तुमचो हातभार आसा. सो म्हाजो क्वेश्चन असो तुमकां आसा की तुमी आयच्या युवका कडल्यान कितें चेंजीस पळोवपाक सोदता? एक गजाल म्हाका सांगन दिसता की एक कलाकार घडटा आसतना ताका खुबशे गजालींतल्यान वयचें पडटा. पूण आयज आमी थोडे कडेन अशें पळयता की जी हांव एक मॅसेजूय अशी सांगपाक सोदतां की आयज एक कलाकार खुबश्यो गजाली आत्मसात करता. मागीर ते घुमट आरतीन आसूं, मागीर फोक डान्सान आसूं, खंयचे कल्चरल क्षेत्रान आसूं, तो एक सर्टन लेवलाचेर पावलो की ताका मागीर बेश्टोच आपले येदो कोड ना असो एक गर्व येता. आनी एक कलाकाराक जेन्ना असो एक गर्व येता तो ताका खूब धोकादायक. आयज आमी गोंयांत खुबशे व्हडले कलाकार पळयता जे बरे कलाकार आसा, अजुनूय आसा, पूण हे गर्वान तेंच्यांनी खूब काबार केल्ले आसा. हे वेळार हांव एकूच गजाल सांगपाक सोदतां की जे क्षेत्रान एक यूथ काम करता, जे क्षेत्रांत ताका आवड आसा, त्या क्षेत्रांत ती आवड म्हणून काम करची. आतांच्या काळांत जालां कितें की
आता सरकार अवॉर्ड दिता, अशे खुबश्याचे अशें तकलेन आसा की ना आपूण ते अवॉर्ड मेळसर काम करतलो, एक 5-6 वर्सां काम करतलो, तो अवॉर्ड मेळटकीर आपूण आनी फुडें काम करचो ना. सो एक कलाकाराक हांव सांगूंक सोदता की ते अवॉर्ड ही सत्य परिस्थिती आसा. कारण आतां जेन्ना जे आर्ट एंड कल्चर जे अवॉर्ड येता तेन्ना आमी पळयता की खुबशे जाण भुरगे तिंका रिकमेंडेशन दिवचें पडटा. ते रिकमेंडेशनाक लागून सगळ्या कडेन भोंवता. पूण हांव एक सांगूंक सोदता की ते फक्त अवॉर्डा खातीर तुमी काम करचें, तुमी एक आवड म्हणून तितून काम करचें आनी सर्टन टायम काम करचें न्ही की बाबा एक आपूण 5 वर्सां काम करतलो मागीर थांबतलो, आपल्या ती 5 वर्सां आपूण शिक्षण घेतलो, कितें कलेचें शिक्षण घेतलो आनी थांबतलो, हें करचें न्ही. तर तें चालूच दवरचें. कारण खुबशे कलाकार आतां हांव म्हाजेच वयल्यान सांगता तुमकां, हांवें केन्नाच म्हाका दिसता कितलींशीं वर्सां जाल्यां 2 वर्सां कितें तरी एप्लाय केलें आर्ट एंड कल्चर हेका, पूण आजून मागीर हांवें केन्नाच ते पुरस्काराक एप्लाय करूना. कित्याक म्हाजें पयलुच्यान इंटेंशन ते पुरस्कार नाशिल्लेंच. पूण इतलें सांगूंक दिसता की भांगराळे गोंय अस्मिताय ही एक मडगांवची संस्था जेणी म्हाका पयलो नित्य युवा पुरस्कार दिलो कल्चरल फिल्डान. आनी थंय अशें आशिल्लें की तेंचें रिकमेंडेशन्स बीन कांय ना, तेंचे जे संस्थेचे मार्फत जे कोण मनीस आसा ते गोंयान तेंच्यांनी पुराय पळयता की कोण काम करता आनी तांकां तो पुरस्कार दिता. सो असो तेंच्यांनी म्हाका पुरस्कार दिल्लो. सो तो एक पुरस्कार म्हाजे कडेन आसा. पूण हे जे आर्ट एंड कल्चर जावं ते पुरस्कार आजून तरी हांवें एप्लाय करूना ह्या वर्सांनी. आनी हांव इतले खातीर हें सांगता कारण आयज तुमी पळयता की आयज देवाचे कृपेन आनी तुमच्या मोगान आयज यूथ डे म्हणून तुमी म्हाका हांगा आपयला, जेचे कडेन एक सुद्दां आर्ट एंड कल्चराचो पुरस्कार ना. पूण देवाकूय खबर आसा की जे हांव कितें काम केलां तें प्रामाणीकपणान केलां. कसलोच बाबा म्हाका हें मेळटलें तें मेळटलें म्हणून केन्नाच हांवें कलेचे खातीर तेतून काम करना जावं कल्चर सांबाळपा खातीर काम वावरूना. तर तेच खातीर हांव युथाक सांगपाक सोदता की हे जे मातयेंतले गूण जे कलेचे गूण आमकां ह्या मातयेन आमकां दिल्या ते तुमी फक्त उमेद, आपल्याक एक उमेद आसा आनी आपल्याक ते सांबाळून दवरपा जाय म्हणून काम करा. देव तुमकां पळयता, देव तुमकां खूब मुखार बरें दितलो. हे अवॉर्डा खातीर कांय ना. अवॉर्ड हे फक्त एका म्हयनोभर तुमचें नांव घेता, तुका अवॉर्ड मेळ्ळो, हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें आनी तुमकां कोण तरी विसरून वयता. सो हांव कितें म्हणटा की जर तुमकां खरेंच दिसता की तुमकां उमेद आसा ह्या आमच्या गोंयांत जितले फोक आसा, आरती आसा जावं बाकीचे जे कितें आसा तितून तुमी प्रामाणीकपणान काम करा. आनी तुमी जर प्रामाणीकपणान जर काम करीत जाल्यार नक्कीच तुमकां खंय तरी फुडाराक लोक आसव तो मेरेन वळखतले, हितून मात्तूय दुबाव ना. सारकें तुमचें. म्हणल्यार आयच्या युवकांनी पुरस्काराची आशा धरून काम करपाची गरज ना. देव आमकां पळयत आसा, तेचे फळ केन्ना ना केन्ना वचून आमकां फुडें मेळटलें. होच मेसेज आनी तुमकां चेंज पळोवपाक तुमी आवडटलो. कारण कशें आसा आयज हांव हे बेश्टेच उलयना की खुबशे जाण हांव पळयता भुरगे आसा जे थोडेच वर्सां काम करता आनी पुरस्काराक सोदता. सो पुरस्कार सोदलो मागीर कितें? सो ते खातीर हांव म्हणटा की तुमी काम करात, तुमचें काम चालूच दवरयात. आयज हांव कित्याक आयज तुमकां म्हणलें की आयज तुमी म्हाका आपयलो. आयज जर तुमकां खुबशे पुरस्कार मेळिल्ले भुरगे यूथ आसा पूण तरी सुद्दां तुमी म्हाका आयज आपयलो. कारण खरेंच प्रामाणीकपणान काम केल्यार तेजें फळ मुखार मेळटाच. सर, तुम्ही भुरग्यापणांतल्यान ह्या सांस्कृतीक क्षेत्रांत सदांच वावरत आसा, और तितूंतल्यानूच तुम्ही वयर सरल्या आनी आयज युवक म्हणून वेगवेगळ्या युवकां कडेन, गोंयच्या युवकां कडेन फुडें येता. त्या बद्दल त्या विशीं तुमी कितें तुमची जर्नी आसा, और असो एक खीण जो तुमकां सामको यादीक उरला, ह्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक शकता? पळय, जर्नी म्हणल्यार तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कशें आसा की भुरग्याक ल्हान आसतना स्टेज फियर आसता. म्हाजे बाबतींत कशें जालें की स्कुलानूच हो स्टेज फियर आसा तो चडसो गेलो. कारण स्कुलान आसतना हांव कांयच चुकयनासतलो, एकांकिका चुकयनाशिल्लो पार्टिसिपेट जावपाक, मागीर फोक डान्सीस म्हणा, तर अशें घुमट आरती कित्यानूच कसलेच गजाली हांव चुकयनाशिल्लो. तर तेन्नाच्याच तो स्टेज फियर गेलो. मागीर हायर सेकंडरी कॉलेजीक पावतकीर खुबशे हायर सेकंडरीक आसतना म्हाका दिसता यादीक एक 2 कितें कॉम्पिटिशनी केली. तो म्हाजो हेल्थाचो प्रॉब्लेम जाल्ले कारणान हांव खूब चडशे दीस हायर सेकंडरी वचपाक पावलो ना. जेन्ना
कॉलेजीन पावलो जेन्ना कॉलेजीन पावता तेन्ना फर्स्ट इयराच्यान न्हू स्मिता मिस म्हणून आमची एक आशिल्ली, स्मिता संस्गिरी, तिणी खूब म्हाका हेल्प केलो फुडें सरपाक, पार्टिसिपेट जावपाक. आनी सिनियर्स म्हाजे आशिल्ले ते खूब कॉपरेटीव आशिल्ले. सो तेन्नाच्यान जे म्हाजें एक वेगळें कितें तरी सुरवात जाली आनी हांव खंयच फोक म्हणलें की हांव नाटक म्हणलें जाल्यार खंयच फाटीं रावनाशिल्लो. आनी एक असो खीण तुमकां सांगपाक सोदता सेकेंड इयराक आसतना की आमी ऑल गोवा जे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्साचें कॉम्पिटिशन जाता ऑल गोवा लेवल, जितून ग्रुपूय पार्टिसिपेट, तितून हांवें बसून डान्स बसून फोक डान्स आमी फर्स्ट प्लेस काडली. ओके, नॅशनल्स आशिल्ले ते. सो ते वर्स नॅशनलाक हांव आमचे कॉलेजीच्या भुरग्यांक घेवन पुण्यान गेल्लो. सो तो एक खूब यादगार असो खीण, कारण इतले ग्रूप म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 45 ग्रूप आशिल्ले गोंयचे, तितून आमी फर्स्ट प्लेस काडले. आमी पुण्यान पयले फावट रिप्रेझेंट केले गोवाक. सो तो एक म्हाजो यादगार असो खीण. आनी मागीर आमी सेकेंड इयराक 42 कॉम्पिटिशन एटेंड केल्ली नाटक, आनी तितून 39 हितून फर्स्ट प्लेस काडलेले आमी, 42 39. सो ते एक सेकेंड इयर म्हाका खूब यादगार अशें याद आसा. आनी मागीर आनी एक खीण म्हाका याद आसा की आमी थर्ड इयर आसतना नारायण झांटे कॉलेजीन परफॉर्म करपाक गेल्ले. आनी थंय फोक डान्स परफॉर्म करता आसतना आमी एग्जीट करूच नाशिल्ली, तर थंयचो प्रिंसिपल वयर सरोन तेणी म्हाका हातीक धरून एग्जीट करता आसतना हातीक धरून वाजयता आसतना एक प्रायज दिल्लें, जी आजुनी म्हाजे कडेन घरा कडेन अशें म्हाका दिसता एक 6-7 प्रायज अशीं आसा जी यादगार यादीची आसा. आनी तेचे कवर्स जे आसा ते पिल्लेलें आसा, ते पिलना, पूण तितून जे कितें घालून दिल्लें एमावंट तो कितलोय आसूं, तो आजुनी तशें म्हाजे कडेन दवरलेले आसा बॉक्सान. कारण तो जो एक खीण आसता पळय तो असो आंगार कांटो काडटा आजुनी याद केली जाल्यार. प्रोत्साहन तें एक सारकें. थंयच्यान म्हाका एक वेगळें कितें तरी की तेंच्यांनी एक म्हाका वेगळेंच इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. प्रायज एमावंट आहा ती पूण तूं कितें करता तें खूब जाणांक आवडटा. आनी अशें प्रिंसिपल नारायण झांटे कॉलेजीचो प्रिंसिपलान वयर तुका ते प्रायज दिता एग्जीट करनासतना, रिजल्ट तर मागीरचीच गजाल. सो मागीर थंयच्यान म्हाका सुरवात जाली. मागीर आमी ग्रूप केलो फोक डान्स, जे 50-60 भुरग्यांक गेले. आमी शिगम्याक वयताले, शिगम्याक खूब प्रायजां काडली. मागीर हांव ग्रूप करून मागीर दुसरे कडेन जशें तुमकां म्हणलें शिकोवपाक वयतालो. सो हें म्हाजें चालूच आशिल्लें. म्हाजें फक्त कितें आशिल्लें जेन्ना कामाक सुद्दां लागलो तेन्ना जर हांव सकाळीं कामाक वयता सांजचे म्हाजी ह्यो गजाली चालू आसताल्यो. मागीर आमी करता जशें तुमकां म्हणलें की कुंकळ्यान आमकां आमचें फक्त एक गॅदरींग जातालें, शाळेचें गॅदरींग जाता आनी अशें कुंकळ्यान काय जालें. आनी कुंकळ्यान न्ही आमकां पळय सारके खुबश्यो गजाली आसा, देवळां कळ्ळें न्ही, अणसां आसात पूण अणसां आतां ना जाल्लीं आसा. सो अणसां जे कुंकळ्यान खूब फामाद. देवळां तर खुबूच आसा कुंकळ्यान. आमचे शांतादुर्गे देवळां तर एक अशी रयण आसा जी म्हाका दिसता खंय चड कडेन आसपाची ना, आसपाची बरी व्हडली रयण आसा सातेरी मायेची. सो हे कुंकळ्यान आमच्या भुरग्यांनी येवन पळोवचें असो एक मनान दवरून आमी एक पावल मारलें आनी उर्बा म्हणून सुरवात केली. उर्बा सुरवात करता आसतना म्हाजो एक फ्रेंड आसा सामको, सुरेल तिळवे. सो तेजे कडेन बसून हांवें डिस्कस केली की बाबा म्हाका हो इव्हेंट सुरवात करपाक जाय, भुरग्यां खातीर सुरवात करपाक जाय. सो तो कोंकणी भाशा मंडळाचो तेन्ना सेक्रेटरी काय कोण आशिल्लो. सो तेणी म्हाका एकूच उतरां म्हणलें की तूं फुडें सर आमी करया. सो तेजे हेल्पान, सुरेल तिळवेच्या हेल्पान आमी 9 वर्सां पयलू 10 वर्सां पयलू, एक वर्स आमकां कोरोनाक लागून गॅप पडलें, 10 वर्सां पयलू हो इव्हेंट सुरवात केलो. आनी इव्हेंटाक तुमकां सांगता सुरवात करता आसतना इतलो प्रॉब्लेम जालो की कारण गांवगिऱ्या वाठारांत फायनान्शियल मेळप खूब डिफिकल्ट. गांवांत सगळ्यांक दिसता की गांवांत कितें तरी जावपाक जाय, पूण खरें सांगपाक की फायनान्स रेज करपाक हो खूब प्रॉब्लेम जाता. तरी आसतना आमी ती कशें तरी मातये मारून तयार केले. आयज तुमी विचारलें म्हणून सांगपाक दिसता की लोकांक दिसता की इव्हेंट म्हणल्यार कांय न्ही. तिसरे इव्हेंटाक म्हाका याद जाता हांवें अक्षरशा 70,000 रुपयाचे लोन घातले, जे फायनान्स कमी पडलो म्हणून लोकांचे पयशे दिवपाकूच जाय. 70,000 रुपयाचे लोन म्हाज्या नांवार घालून हांवें रीण जें आसा तें फारीक केल्लें आसा. सो अशी म्हाजी जर्नी आशिल्ली. आनी हांव म्हणना की 70,000 कांय नाशिल्ले, कारण तेणी ते इव्हेंटान कुंकळकारांक इतलो म्हणल्यार लोकां मदीं पावयलें की कुंकळ्यान आयज तुमकां सांगता 2018 2018 1280 पार्टिसिपंट, 1200 पार्टिसिपंट्स आशिल्ले. पार्टिसिपंट दितले जाल्यार तुमी चिंता की लोक कुंकळ्यान कितलो पावता तो. खुबशे जाणांनी कुंकळे देवळाचेर लेख बरयलो. आयज नुशा बांदोडकार जे एका ग्रुपांतल्यान येताले ते आमचे मदीं ना, पूण तेणी सुद्दां एक बरोसो लेख बरयल्लो.
कुंकळ्या आमच्या देवळाचेर हेचेर. सो जे कितें केल्लें जेजो इतलो त्रास करून जो वावर सुरवात केल्लो तेजें फळ आमकां मेळ्ळाच, हांव ना म्हणना. आनी तेन्नाच्यान न्ही हांव पळयता की खूब कडेन वयता थंय खूब मान दिता, ह्या कले खातीर खूब मान दिता आनी खूब कडेन आपयता. खुबशे सत्कार म्हाजे केल्ले आसा. युवा गर्जना तिणी सत्कार केल्लो आसा, शिरोडार अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटी तिणी सत्कार केलो. अशे खुबशे सत्कार मागीर युवा गोंयकार भितर म्हणजे अशें न्ही की आमचेच वाठारांत फोंडे तालुक्यांतूच न्ही तर गोंयभर खुबशे कार्य पळोवन सत्कार केला. सो वाटचाल हे बाबतींत म्हाजी खुबशी बरी आसा. आजुनी हांव हांगा आसा. सो आजुनी वाटचाल ही मुखार अशीच चालू जातली, कारण केन्नाच हांव तुमकां म्हणटा जशें अपेक्षा दवरून कांय काम केल्लें ना. जें कितें केलां आयज सुद्दां आमचें एक हांव आतां काम जें म्हाजें आसा तें इव्हेंट्स करता, वेडिंग्स बिडींग. सो थंय सुद्दां खुबशे भुरगे आपूण जावन म्हाजे फुड्यान येता की ना हांव येता तुमच्या वांगडा, कारण केन्नाच कोणाक दुखयलें ना, केन्नाच कोणा कडेन वायटपण केल्ली ना आनी आयज पर्यंत कसलेच म्हणल्यार कितें तरी मनान दवरून हांव कितें करतलो अशें मनान केन्ना दवरलें ना की म्हाका कितें मेळटलें तितूंतल्यान, अशें केन्ना दवरून केल्लें ना. आनी खुबश्यो गजाली आसा जे मुद्दम हांव हे क्षेत्रांत रावन म्हाका मेळ्ळेले आसा. तर तुमी विचारता वाटचाल म्हाजी खुबूच बरी आसा आनी फुडारूय ती बरी आसतली अशी देवा कडेन मागता. नक्कीच तुमची फुडली वाटचाल तशीच बरी उरतली. आणि एक म्हणल्यार सदांच फुडें सरपाक एक प्रोत्साहन जाय पडटा, तें तुमकां क्षणोक्षणी मेळिल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. हय, ह्या वेळार म्हाका एक सांगून दिसता की जेन्ना हांव M.Com जालो, M.Com म्हाजें पास आउट तेन्ना पप्पा एक्सपायर जालो. पूण आयज जें कितें हांवें केलां तें मुद्दम हांव सांगपाक सोदता की म्हाजी आवय आसा, मम्मी आसा, ती एक फ्रेंड, ती एक आवय म्हणून सामकी ठामपणान म्हाज्या फाटल्यान उबी रावल्या. म्हणूनच आयज हांव हें करपाक शकलां. कारण कशें आसता की खुबश्यो गजाली ज्यो जाल्यो म्हाज्या वांगडा, घडल्यो म्हाज्या वांगडा इव्हेंट सुरवात करचे म्हणून, तेन्ना जर म्हाज्या फाटल्यान जर ती रावनाशिल्ली उबी जाल्यार आयज इव्हेंट सोडा हांव कांयच करपाक फुडें सरपाक पावपा नाशिल्लो. म्हणून म्हाका खरें दिसता की जर म्हाजी मम्मी आसा ही इतली ठामपणान फाटल्यान रावल्या आनी तेन्ना म्हणटा हांव की आवयक बापायक सदांच मान दिवचो की तूं बरी आसूं, कितें तापो बिपो कितें करूं. युथान जें आसा जर तुमी फुडें सरतले जाल्यार आवय बापायचे पांया कडेन रावल्यारूच तुमी मुखार सरतले. हें म्हाज्या वांगडा बी घडलां. सो ती म्हाजी एक खरी इन्स्पिरेशन आजून पर्यंत, ती सदांच ठामपणे फाटल्यान उबी रावता. सारकें तुमचें, जेन्ना आवय बापायक तुमी रिस्पेक्ट दिता आनी फुडें सरता, तर तेंच्या जेन्ना पांया कडेन तुमी सदांच रावता तेन्ना तुमकां यश हे मेळटलेंच, हें नक्कीच. तर आयच्या ह्या चर्चेंतल्यान अशें लक्षांत येता की देशाचें जर भवितव्य घडोवपाक जाय अथवा देश फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार युवकांचो आवाज, युवा पिळगेचो आवाज आनी संस्कृती यांचें जर सरमिश्रण जालें जाल्यार आमच्या देशाचें नक्कीच भवितव्य आसा तें घडतलें आनी तें बऱ्या दिशेन घडटलें अशें म्हाका दिसता. सर, तुमी आयज आमच्या वांगडा हांगा येयले, जागतीक युवक दिना निमित्त तुमी आमच्या वांगडा चर्चा केली आनी तुमचें एकंदरीत जीवन वाटचाल आमच्या वांगडा शेअर केली, त्याच्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी माय गोवा नेटवर्काच्या टिमी कडल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.